नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की गोंयभर सध्या पावस पडत आसा आनी ह्या पावसाक लागून लोकांक जायतो लुकसाण जाल्लें आसा. घरांचे जर पळोवपाक गेले जाल्यार घराचे कोणाचे छप्पर पडटा, कोणाचे घराची भिंत पडटा, अशें जायते लुकसाण लोकांक सोंसची पडटा. सध्या आज आमी आसा सालेली 70 हांगासर आनी जे म्हाज्या फाटल्यान तुमी जे घर पळयतात ते एक प्रेमा नायक म्हणून एक ती जाणटी त्या घरान रावता आनी तेजे घराचे जे छप्पर आसा ते राती कोसोवन पडलेले आसा. आनी ही जी प्रेमा नायक जी आसा तिका कोणाचोच आदार ना म्हणटा ती आनी ती सध्या एकटीच रावता आनी जो गव्हर्मेंटाचो 1,500 रुपया येता तेजेर आपली ती लायफ स्पेंड करता. सो तिका लागून ते जे घराचे छप्पर जे आसा ते रिपेर करपाक सध्या तिचे कडेन ताकद ना. तशेंच तिच्याच शेजाऱ्याक एक सत्यवती गांवकर म्हणून जी एकटी आहा तिच्या घराची राती खंय 3 सुमार भिंत कोसळून पडली आनी त्या घरान ज्या जाग्यार भिंत पडली त्या जाग्यार तिजो खंय चलो न्हिदलेलो. बट दोनूय इन्सिडंट जाले ते दोनूय इन्सिडंट कोणाकच इंजरी जावंक ना. बट दोगांनी अपील केला की आपल्याक जशी मदत जाता तशी गव्हर्मेंटान मदत करची आनी ते परतून रिकन्स्ट्रक्ट करपाक हेल्प करचो असो म्हणून. जेन्ना ही गजाल आमचे पर्या मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर देविया राणे हांकां कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी इमिडिएटली सांगले की आपण दोनूय जी घरां आसा ती रिपेर करपाक मदत करता म्हणून सांगला. 70च्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश रावस. आई तुजें नांव कितें? पेमा बुद्ध नायक. हे केन्ना पडलें? पूर पडला ते. पयर पडला. आनी तुमी ह्या घरांत कोण कोण रावता? मी एकटं रावता पण आता माझी भयण म्हाका मी एकटं म्हणून आता ती द्या भयण म्हणजे दादा मी एकटं घरान रावता. हे आतां जातलें तुज्यान सारकें करूं? माझ्या कशें जाता नाही माझ्या काम जायना धंदो जायना काय ना ते 1,500 येता तेचेर मी जगता. आनी कोमोवपी असो कोण ना घरांत? कोणाचो म्हाका तो पड ना. तितून म्हाका लायट आहा बी पाणयाचे बी आहा. हे आतां जे म्हणलां ते आतां सारकें करूंक जावचें ना तुज्या? ना माझ्या कडेन जावचें. म्हाका हें पडटलें म्हाजें म्हाका कोणी ते आज हें करून पत्र घालून म्हाका दिवपाचें. तुजें नांव कितें? सत्यवती विठ्ठल गांवकर. ते पडला ते केन्ना पडला? आता सकाळी ती ना. ती ना? हा तुमी घरान आसली? आम्ही घरान आसली. धाकटो चेडो न्हिदलेलो थंय ताका बेगीन करून उठोवन हाडलो. पयली मेड पडली. हां. मागीर मेड पडल्या म्हणून आवाज येता म्हणून आमी भायर गेली. भायर वयता म्हणून पारो पडलो. पारो पडलो. हा त्या रुमान रावताली मगे तुमी? हय. चेडो न्हिदतालो थंय. सांग. म्हाज्या घरान कोमोवपी कोण ना. कोणी तरी म्हाका आदार दिवचो.